रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यू न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमान हांव दिप्तिका कोडकर तुमकां येवकार दिता। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान आमी दर दिसाचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतात। तर आयच्या दिसाचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचे सब एडिटर उशा कडेन। उशा, आयज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा आमकां सांगशी? भोमरुमड्डी केप्यां वाठारांत जे कॅनलाची अवतिकाय जाल्या आनी खंय तरी तें काम हातान घेतलां, पण रेंव वापरपाच्या बदलाक थंय माती आनी सिमेंट वापरून ते खंय खंय सिमेंट गेला ते सारकें करतात। पण जे साळावली धरणाचें उदक आसा ह्या मुख्य कॅनलांतल्यान केप्यां वाठारांतल्या ज्या लोकांक शेतकारांक आसा तांकां वापरपाक मेळटा आनी ह्या उदकाचो पिकावळी खातीरय वापर जाता। पण खंय तरी अशें काम चलतना सरकारान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार पिळगांवच्या शेतकारांचेर। पिळगांवचे जे शेतकार आसात ते रस्त्यार देवले। काम ना जाल्यार आमकां खंय तरी आमची शेतां परत दिवची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या आनी ते इतके तिडकल्यात की तांच्यांनी अशी शिटकावणी दिल्या मायनींग येरादारी बंद करतले। आनी जी तिसरी बातमी आसा तो म्हळ्यार आमचो स्पेशल रिपोर्ट आसा। फाटले 10 दीस फाटीं काजूर सुलकर्णा वाठारांत सदानंद गांवकर हाका रातच्या वेळार कामार साकून घरा वतना गवरोडो आदलून आगताक मरण आयिल्लें आनी त्या रस्त्यान अशीं जनावरां यो वच करतात आनी खंय तरी सरकारान सुरक्षे खातीर कितें तरी उपाय येवजण काडची। दुसरें म्हणल्यार तांच्या घरा वतना एक न्हंय लागता आनी रस्तोय ना। सो सरकारान ही सगळी परिस्थिती तांची नजरे मुखार दवरून तांकां कितें तरी आदार करचो। आनी दुसरी म्हणल्यार जो सदानंद गांवकर हाका आगताक मरण आयला ताच्या घराब्याक सरकारान मजत करची। हो आमचो तुमी स्पेशल रिपोर्ट मुद्दाम पळोवचो आनी ज्यो पयल्यो सांगल्यात त्योय दोनी बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनान मुद्दाम पळोवच्यो। थँक्यू उशा। उशान आमकां खऱ्योच म्हत्वाच्यो घडणुको सांगिल्ल्यो आसा। तर आतां आमी आमचे न्यूज एंकर संजना अंजुनाकार कडेन। संजना, आयज तुजे कडेन खंयची म्हत्वाची बातमी आसा? आयज बोमा पंचायतीची ग्रामसभा आशिल्ली, ती बरीच तापली आनी 2 गटां मदीं वादूय निर्माण जालो। निमणे इतलो वाद निर्माण जालो की सरपंच दामू नायकाक हायवे रुंदीकरणा आड थाराव संमत करचो पडलो। तशेंच ताणें सांगलें की पंचायत केंद्र सरकार आनी PWD खात्याकूय हे विशीं पत्र बरयतले आनी मुख्यमंत्र्याकूय मेळटलें अशें ताणें सांगलें। आनी खूब कितें अशें ग्रामसभेन चर्चेचो विशय जाल्लो। हे सगळें तुमकां सातांक पळोवपाक मेळटलें। थँक्यू संजना। आयज आयतार आनी तातूंत सगळे वेगवेगळे वाठारांत जे आसा ग्रामसभा बऱ्योच तापल्यात। तातूंत मोरजे जी ग्रामसभा आसा थंय बी आवाज प्रदुशणाचेर हो जो विशय आसा तो खरोच तापलो। आमदार जीत आरोलकार हाजेर आशिल्ले आनी विजेचो प्रश्न आसूं किंवा उदकाचो अशे साबार जे प्रश्न आसात, जे थाराव जे मंजूर जातात ह्या ग्रामसभेत ते आपल्या मेरेन पावनात अशें तांणी खंत थंय उक्तावन तांकां सक्त ताकीद दिल्ली आसा। तर आतां आमी ह्या फुडले अपडेटा खातीर आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। उत्तेजा, हेची म्हत्वाची अपडेट सांगशीत? आयची म्हटल्यार कालची राती सीएमान घोशणा केली ती जसो त्रिपुरा पौर्णिमा हो सांखळेन उत्सव जाता तसो आतां मडगांवचो फामाद दिंडी उत्सव राज्य पावंड्यार मनयताले वयतले। तांणी काल मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा राती केली। जो हरी मंदिराचो जो फामाद दिंडी उत्सव मडगांव मनयतात तो ताची भेट घेवपाक मुख्यमंत्री गेल्ले कडेन तांणी ही घोशणा केली। दुसरी म्हटल्यार आयज वेळसावची ग्रामसभा आसली आनी ग्रामसभेत जे नुस्तेकार रस्त्या कुशीक जे नुस्तें घेवन विकतात तांचेर ह्या वेळसावच्या ग्रामसभेत चर्चा जाली आनी नुस्तेकार खंय तरी म्हणटात की मार्केट जे मडगांवचे जे SGPDचे मार्केट आसात ते खंय तरी 10 वरां उपरांत सकाळीं नुस्तें विकपाक दिनाना, ते 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकपाक दितात। पूण आमी हे थळाव्या नुस्तेकारांनी नुस्तें विकपाचें तरी खंय म्हण तांच्यांनी प्रश्न केला आनी आतां हो प्रश्न सोडोवपा खातीर पंचायतीन खास बसका घेवपाचें थारायलां आयच्या ग्रामसभेत। हे दोनूय तुमकां बातम्यो आमच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो।
थँक्यू उत्तेजा. फुडें या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन जाणून घेवया. ऐश्वर्या, आयची म्हत्वाची अपडेट सांगशी. आयची जी बातमी म्हणजे आयज ग्रामसभा जाल्ली. आयज काणका वेल्ला हांगा ग्रामसभा जाली. ह्या बसकेन तेंचे वेगवेगळे विशयाचेर उलोवप केलें. तशेंच मेन जो मुद्दो जो आसलेलो जो सचिवाचो, जो तेजी जी सचिव आहा पळय ती ग्रामसभेत तशेंच पंचायतीन केन्ना हाजीरूच नासता आनी ती केन्ना खंयची गरज पडल्यार सुद्दां ती सचिव नासता. सो ते सरपंचान हेजेर सांगलें कितें तिजेर एक्शन जातली म्हणून. आनी तशेंच तिजेर लोकांनी कांय आरोप केला की ती इलिगलिटीज आहा पळय ते करता अशें तांचें म्हणणें आहा लोकांचें. ती जी पुराय बातमी आहा ती तुमकां CNPN लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. थँक्यू ऐश्वर्या. आता आमी आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ सरा कडेन आनी जाणून घेवया तांचे कडल्यान म्हत्वाची अपडेट. आयज म्हत्वाच्यो अपडेट गोंयांत ज्यो घडल्या जाचो आढावो तुमकां आमचे सगळे जे उपसंपादक सब एडिटर आहा अँकर आहा तांणी दिला. आयज जायत्यो ग्रामसभा जाल्यो बट सगळ्यांत म्हत्वाची ग्रामसभा आसली ती म्हणजे भोम आडकोणची ग्रामसभा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भोमा खोर्ले हो जो पॅच आसा तो तेचे जे वायडनींग जाता ताका मोठ्या प्रमाणान विरोध जाता आनी खास करून भोमचे लोक जे आसा ते ताका विरोध करतात. कारण कांय घरां वयतलीं असो तेंचो दावो आहा. देवूळ जें आहा जें जुनें तेकाय तेंचो आक्षेप आहा की रुंदीकरण केलें जाल्यार ते देवळाचे कांय जे आसा तो भाग तो मोडचो पडटलो अशा तरेचो भंय तेंच्या मदीं आसा. सरकार तांकां सांगत आसा की तशें कांय जावचें ना, चड घरां वयचीं ना अशें म्हणटा. पूण ह्या सगळ्या फाटभुंयेर भोमकारांनी ग्रामसभेन फाटले कितलेशीच ग्रामसभा जाले ते हो विशय लावन धरतात आनी आजूय तेंच्यांनी लावन धरलो. आनी आयज निमणें तांकां कांय प्रमाणान यश आयलें अशें आमी म्हणपाक शकतात. कारण ग्रामसभेन आयज स्वता सरपंच जे आसात दामू नायक हांकां निमणो थाराव घेवचो पडलो की ग्रामसभेचो ह्या हायवे एक्सपान्शनाक अपोज आसा म्हणून. आनी तांणी मागीर सांगलें की आमी अशे तरेचो थाराव घेतलेच. पूण त्या भायर केंद्र सरकार आनी गोंय राज्याचे सार्वजनीक भौशीक बांदकाम खातें PWD जी आहा तांकां सुद्दां आमी पत्र बरयतलें आनी पंचायत सांगतली तेंची भुमिका की ह्या हायवे एक्सपान्शनाक जो भोमच्यान वयतलो ताका आमचो विरोध आसा म्हणून. म्हणजे खंय तरी ग्रामस्थांनी एक प्रकारे पंचायतीचेर जो दबाव हाडलो तो दबाव हाडपाचें तेंचे जे सगळे हें आशिल्लें ताका खंय तरी यश मेळ्ळें आमी अशें म्हणपाक शकतात. आनी आतां पंचायतूय लेखी स्वरुपात पंचायती कडल्यानूय येतलें की भोमच्या हायवे एक्सपान्शनाक भोम हाडकोण पंचायतीचो सुद्दां विरोध आसतलो. ही ग्रामसभा आसली. त्या उपरांत साबार गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मोरजेची एक म्हत्वाची अशी ग्रामसभा जाली. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मोरजे जे सावंड पॉल्युशन म्हणजे खंय तरी कोर्टान मर्यादा घातल्या की लावड म्युजीक हें 10 उपरांत थंय चलपाक जायना. आनी अशें आसतना सुद्दां मोरजे वाठारांत मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी आमी जर पळयत जाल्यार मोरजे आशवें मागीर बाकीचे आरंबोल हरमल ह्या सगळ्या वाठारांनी लावड म्युजीक हें मोठ्या प्रमाणान चलता. तेचे सुद्दां प्रतिबिंब ह्या समस्येचेर सुद्दां किंवा ह्या हाचेर सुद्दां आयज मोर्चे ग्रामसभेन भासाभास जाली, चर्चा जाली. स्वता थळावो आमदार जीत आरोलकार हो मोर्चे ग्रामसभेक उपस्थित आशिल्लो. तेणें सुद्दां ताचेर आपले विचार मांडले. सो मोर्जेची ग्रामसभा सुद्दां एक म्हत्वाची अशी ग्रामसभा जाली. त्या उपरांत दुसरी म्हत्वाची ग्रामसभा जी थारली ती वेल्ला काणका पंचायतीची. वेल्ला काणका पंचायतीची जी सचिव आसा ती पंचायतीन रेगुलर येयना असो आरोप लोकांनी केलो. पंचांनी ताका दुजोरो दिलो. त्या भायर ही सेक्रेटरी जी आसा तिच्या कडल्यान जायत्यो इरेग्युलरिटीज जाल्यात अशें सुद्दां लोकांनी सांगलें आनी पंचांनी सुद्दां सांगलें. ताका लागून सगळ्यांनी एक मुखी असो एक मागणी केल्या की ही जी सेक्रेटरी आसा परब म्हणून कोण तरी तिका थंयच्यान काडची आनी बेगोबेग तिची बदली करची अशी मागणी आयज वेल्ला काणका जी आसा ग्रामसभा तेतून सुद्दां जाल्ली आसा. तर ह्यो अश्यो म्हत्वाच्यो अश्यो आयज ग्रामसभा जाल्यो. आमी तुमकां इन डिटेलान आमच्या ब्रेकिंगेच्या माध्यमांतल्यान ज्यो अपडेट्स आसा ह्या सगळ्या ग्रामपंचायतींच्यो त्यो तुमच्या पर्यंत पावयल्यात आनी तेज्या फुडल्यो ह्या ग्रामपंचायतीच्या ब्रेकिंगेच्यो ज्यो फुडल्यो न्यूज अपडेट डिटेलान ज्यो आसात त्यो तुमकां आमच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तेन्ना मुजरत तुमी आमचें बुलेटीन पळोवचें आनी गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ज्यो घडामोडी सद्या घडटात त्यो कशा तरेन घडटात, ग्रामसभेन तेचो कसो आवाज येता हें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. तर मुजरत तुमी आमचें बुलेटिनूय पळया आनी आमची गोमंतक TV फेसबूक पेज आसत, आमचे YouTube आसत, आमची वेबसायट आसत. ह्या माध्यमांतल्यान सुद्दां वेगवेगळ्या बातम्यां विशीं ज्यो घडिल्ल्यो तात्काळ अपडेट्स आसात त्यो सुद्दां आमी तुमच्या पर्यंत सदांच पावयतात आनी अशें फुडें पावयतले.
हय तर अशाच म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर आमचे सगळे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक तुमी मुजरत फॉलो करचें. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव दिप्तिका कोडकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज